चयताले आमी चड उलयनाय पूण आमी काम करताय. सो आमी जायते 2 वर्सां एज MLA जावन आमी सफर जाले. जायते आमगे आडकोड येयली तेवढी 1-2 वर्सां सगळे उलयतलो जाता न्हू. सो आमचे बरे प्रॉब्लेम जालो. जायते आमी सफर जाले. तुमकां खबर आसतली जेन्ना आमगे मायकल लोबो तोय गव्हर्नमेंटान आशिल्लो आनी तेणे आमकां एश्युरन्स दिले जे तुमगे गांवांत आपूण मुखार सरून डेव्हलपमेंट करता म्हूण. आनी आमी जेन्ना पावल घेयना तें आनी हांव सांगना कसो पावल घेयन तें. आनी आज आदारान तुमच्या आदारान थोडे हे जावपा न्हू कित्याक आमी वायट करून येयलें बरें करपाक. आनी 2 वर्सां आमगे उरले कितें लोकांक आमी दाखोवपाक जाय. इवन म्हगे कॉन्स्टिट्युन्सी खंय बीन कुंकोळ्ळें आनी हिंगाय. सो आमी कितें सफर जालाय आनी कितें जालें तें देव जाणा आनी आमी जाणाय. सो आयच्या दिसाक जे आमी स्टेप घेतलां आनी आमी कितें जाल्यार मायकला दोतोले सगळो जाल्यार सांगता कित्याक तेणे आमकां एश्युरन्स दिला आमगे कॉन्स्टिट्युन्सी डेव्हलपमेंट कोन्न दिता म्हूण. खात्याचे हिंगासर मशीन येवपाचें आहा तेजो फावंडेशन स्टोन घालपाक आमी एक्चुअली आयज मशीन हिंगा हाडपाचो पयलो प्लॅनिंग आसलो पण ड्यू टू सेवरल रिजन्स टेंडर डिले जाल्लो आहा आनी वेस्ट तितून एनर्जी येयना पण वेस्ट खंय तरी तेजो कंपोस्ट जातलो. वेस्ट टू कंपोस्ट म्हणया. हे मशीन 1 टनाचे 1000 किलोज 1 टनाचे मशीन हिंगासर लागपाचें आहा आनी हो कंपोस्ट म्हाका दिसता शेतकार हिंगा खूब आहा. शेतकारांक हो फ्री मेळपाक जाय. तेजे खातीर विल्फ्रेड भावाशान हेणे पयलो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घाल म्हटलें आमची भुरगीं तेंची भुरगीं तेणी आमकां इसारूंक उपकारना एज ग्रँड मादर्स एज ग्रँडफादर तुमी आमच्या खातीर कांय करूंक ना. कचरो सगळ्याक पडलेलो आहा. हे आतां कितें करुया आमी. हाव वेर वी आर गोइंग टू सेट अप द प्लांट. ऑल ओवर हाउसेस हॅव कम अप. ऑल ओवर buildings have come up. There is no place. More opposition will come. The more the people come and stay in your village, people will oppose more. आपल्या वाड्यान नाका. त्या खातीर हांव मिडिया हिंगा आहा तेंचे वतीन हांव मागता थ्रू देम that people of South Goa needs to be a little more sensitive to this issue and treat it as a personal issue. आपलो पर्सनल इश्यू गो. 5 विलेजीस राहतात माझ्या वांगडा बेतालबाती गरना नागवा लोतोली हांगाय पंचायत आसा सरपंच आसा. तुम्ही एक डिसिजन घेवचे आज आख्खे गोंयांत तशेंच आख्खे इंडियेत एक कंपल्सरी जाल्लें आसा वेस्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आनी तुम्ही असले डिसिजन घेवन एक मुखार सरून तुमचे विलेजीतले प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक हो आमकां येवन मेळचे आनी आमी सगळे आमची ही कॉन्स्टिट्युएन्सी एक गार्बेज फ्री